आणि माझी नर्सरीचें नांव जावन आसा लीला नर्सरी। तो आमकां 6 वर्स आसा आणि हेका आमकां रिस्पॉन्सय बरो मेळटा। अच्छा। आणि विविध गावांसून पेडणे ते काणकोण मेरेन आमची ही फुलार म्हणजे येऊन घेऊन वयता। कारण काय नाही, एक तर लायतना आमकां हो पावस मेळ्ळो आणि पावस लायल्या कारणान तर हेची रोजांची ग्रोथ जाली ना आणि ती खूप पावस पडल्या कारणान ही झाडां बघ अशी थोडी बारीक बारीक दिसता पळय न्हू, तेची ग्रोथ जावंक ना आणि तेका कमी फुलां फुलल्या आणि लेट जालो। फुलां जे आसा पळय न्हू ते 4 ते 5 दिसां पयलीं लोक हार्वेस्ट करता आणि ते आता बाजारात तुमकां दिसताना ती बरी दिसता, पण जेन्ना आमी घरा वचून ती गुंतपाक वयता तेन्ना ते सगळे पाखळे हातीन येता। आणि दुसरी खबर, तेंचे जी फुलां आसता पळय आनी आमच्या फुलां एक वजनाचो डिफरन्स। आणि जी भायली जी फुलां येता पळय न्हू ती दिसली जरी मोठी न्हू आणि ती वजनाकय मोठी येता। म्हणजे आमची जर फुलां सपोज जर 200 वयतात किल्याक जाल्यार तेंची 50 ते 80 वयता। ओके। हय, हितून हेंची वरायटी खूब आसता। सगळ्यांची एक लो क्वॉलिटी म्हणटा पळय न्ही ती कलकत्ता आसा पळय न्हू तेचेर फूल मातशें बारीक येता आणि हायट तेका कमी येता। आणि बाकीची इंडस आहा, टेनिस बॉल आहा, अष्टगंधा आहा, ते फुलार झाडे व्हडले जाता आनी तेका फुलाय भरपूर दिता। आणि हेचे सीड्स असतात तर म्हाग असतात आणि हेचे एक जे रोप आहा न्हू ते 6 ते 7 रुपयान आमी विकता। गव्हर्मेंट एग्रीकल्चर हे आसा पळय ऑफिस आसा, थंयसर फार्मरांक प्रत्येक फार्मरांक 750 सिलिंग्स 100% सबसिडीक दिता। अच्छा। प्रत्येक फार्मराक म्हणजे जे कोण लावपाक इच्छुक आहा पळय तेंकां आणि तेचेर सबसिडी तेंकां म्हणजे 100% मेळटा। सण म्हणजे हो पावसाचो थोडो मातसो सहन करचोच पडटा। अच्छा। आणि सगळ्याच बाबतीन जाता तो म्हणजे रोजाकच न्हू विध्वंस शेताक सगळ्याकच तो लुकसाण जाता, पण सगळ्यान परस बेस्ट म्हणजे सगळ्यान बेस्ट कमी पयशान आणि कमी टायमान उत्पन्न मेळटा ते रोजा सारकें। अच्छा। एकार मोठोसो त्रास ना म्हणजे मेहनत जशी तू घेशीत न्हू तशें तुका उत्पन्न जास्त मेळटा। आमी रोजां लायली घरा बसली तेकार 5 फुलां येतली, तर तेची आमी जर बरी मेहनत करीत न्हू तेकार बरे टायम टू टायम भर घालून खांग घालीत जाल्यार एका झाडाक 2 किलो फुलां कशीच मेळटा। ओके। आणि लुकसाण सगळ्यान म्हणजे फायदेशीर गोष्ट म्हणजे रोजांची। अच्छा। तेका शिंपपाची गरज ना। आता तर पावसान अजिबात तू रानान लाय खंय लाय तेका बरीच जमीन जाय अशी गरज ना। तू रानांपासून काजिनी पासून तू लावू शकता। ही झाडार गाय खायना, वानर खायना, फक्त कोणीतरी अशी रानटी प्राणी अशी कोणी चिरडून गेले तर, पण ह्या झाडांक कोण असे जास्त वानर बिबत फुलां तोडून व्हरतलो ही भीती ना, नंडी काडपाची ती गरज ना। फक्त भर दिन आणि तुका हे उत्पन्न घे, कमी पैशान तुका जास्त उत्पन्न आणि कमी टायमान मेळटा। 3 महिन्यान तुका एक सपोज तू 10,000 इन्व्हेस्ट केला 50 ते 60,000 तू उत्पन्न घेऊ शकता, पण तशी मेहनत आहे। तर एक्च्युअली आता मदत आमकां भायल्या लोकांक आमी म्हणजे हे करता, पण आता असले काम करपाक तर कोण मेळत ना। पयलीं जो ग्रुप आसलेलो पळय तो पासून आता फाटी उरल्यार, कित्याक असले शेतान रावन भिजन हे करपाक काम कोणूच ना। तेजे खातीर हांव म्हाजे 2 भुरगे आणि म्हणजे आनी हे कोणी तरी सायटीक नेबर्स बी आहात ती, पण जास्त म्हणजे फुडस हांव म्हणजे म्हाज्या भुरग्यांक दिता की ते शाळा कॉलेज करून फाळल्या टायमाचेर हय मदत कर। आमी ते आता अंदू आमकां मातशें कमी उत्पन्न मेळ्ळा, म्हणजे 100 किलो बी तशें ना जाल्यार वर्स आमी 200 किलो बी इतले हे काडटाले। ओके। एके फावटीक म्हणजे फर्स्ट हार्वेस्टिंग दसऱ्याक केलेले, दुसरे हार्वेस्टिंग आमी दिवाळेक करता। एक्च्युअली तुम्ही 3 महिन्यांनी तुका आणखी घेऊ शकता, पण मार्केटिंग असता पळय न्हू ते दसऱ्याकूच असता, कळ्ळें न्हू। कित्याक दसऱ्याक न्हू प्रत्येकाच्या घरान एक 2 ते 4 किलो फुलां वयता आणि रेट 100 असो अगर 200 असो लोक फुलां व्हरतात। मार्केटिंग सोदपाची गरज ना, लोक आपुणच घराकडे येता। आणि आतापासून आमचे फुलां आमच्याकडे कमी आहात आणि ऑर्डरी जास्त आसा, तर माझे कोण जे फार्मर असत तेंका पासून मी कॉन्टॅक्ट करून दिल्यार की म्हणजे तेंका तुम्ही तेंचे कडल्यान घेयात म्हणून। आणि मागीर जे आमी पळय फुलां लायतात मे म्हयन्यान बी तेन्ना कशें आसता गिरायक सोदचें पडटा आणि दुसरे कारण तेन्ना रेट आसता 40 ते 50 रुपये किलो। म्हणटा कशी तेंका त्या टायमार कशें आसता शिंपचें पडटा, नंडी काडची पडटा, तो वयल्यान खर्च वाडलो। म्हणटा कशी त्या दिसांनी परवडना, तुका जायी जाल्यार तू 50-100 झाडां तुज्या युजाक करू शकता, पण बिझनेस म्हणत लॉसान। कित्याक आमचे तरी ह्या गोव्यान तरी भायल्यांचं सोडून गेले, कित्याक पाणी घालपाक जाय, लेबर्स आहा आणि हेकर आतां लेबर चार्जीस ना, नंडी काडपाचो हे ना, म्हणजे तो एक फायदो। आणि खंय लावू शकता रे तू रानान। आता
पावसा आणखी मे म्हयन्यान सपोज आमी लावून गेले हांगा जावपाची पण उबे रावू शकतात कित्याक जाण आयज जे हे गाडयो आता हरमला केरी पेडण्याचे येऊन जे लोक भायलो जो बिझनेस करता पळय त्याच्या जाग्यार सपोज जर ह्या आमच्या बैलांनी सपोज जर वचन एक आपली 20 किलो सुद्धा जर फुलां जर विकीत न्हू जाल्यार एक तेंचे कडेन हातीन 4 पैसे मेळूं शकता एक उमेदय जाल्यार आपल्या घरा कडेन फुलय फुललेर आणि नेबर्सांक सुद्धा म्हणजे मार्केटिंग सोदपाची गरजूच ना आणि सगळ्यात बेस्ट काम हे महिलां खातीर घरा कडेन आसल्यार फावले टायमार करपाचे जेचे कडेन जमीन आहा पळय तेंच्यांनी जो जाल्यार वचत थंयसर हांव एक्चुअली हांव हे सांगता पण म्हाका एकच म्हाजे अशें मैत्रिणीन म्हटलें की संपदा तूं जो हो सल्लो जो लोकांक दीत आहा पळय न्हू रोजा लाया म्हणा तर तुज्या बिझनेसार खंय तरी हे पडटलो इफेक्ट पडटलो की सगळ्या लोकांनी लायलेले तुका कस्टमर मेळचे ना मी म्हटल्यार म्हाका कस्टमराची गरज ना म्हाजे कडेन कस्टमर खूप आसा पण म्हाजी इतलीच इच्छा आसा की सगळ्यांच्या घरा कडेन 4 रोजां फुलची आणि सगळ्यांनी हो धंदो करचो धंदो ना जाल्यार एक आपल्या पुरती तरी करची आणि खरेंच सांगो जेन्ना हे आमचे 15 ऑगस्ट येता जावं आमी येता आमी 1000-2000 जास्तच सिडलिंग्स काडटा कळ्ळें न्हू कोणी सपोज कोणी व्हरो वगैरे ना व्हरो जे स्कुलांनी जावं कोण सोयऱ्या पावण्यार कोणी येता वाटेन वयतल्याक पासून माझी 10 रोजांची तरी भेट आसता तेंकां आणि स्कुलांनी पासून हांव व्हरोन वाडटात आणि 15 ऑगस्टाक तर हांव म्हणजे वाडटात कित्याक त्या दिसा म्हज्या आईचे वर्ष श्रद्धा आसता त्या निमित्तान आईच्या नांवान 4 रोपां लावची म्हणून हांव 15 ऑगस्टाक 3 वर्सां जाली अंदूचे हांव रोजांचेर अशें वांटप करता की म्हाजो इतकोच उद्देश आहा की तुमी तुमच्या दारान फुलतलेत म्हाका गिऱ्याक घालू नका म्हाजे गिऱ्याक खूब आहा पण म्हाजी इतकीच आसा तुमच्या दारान फुलां फुलची हे आसा आणि वचत थंयसर हेच सांगता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।